कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। विधानसभा वेंचणुके खातीर गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचे अशी मागणी उठा संघटनेन केल्या। 2027 विधानसभा वेंचणुकेन राजकीय आरक्षण मेळचे तशेंच सध्या सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या अधिवेशनात राजकीय आरक्षणां संबंधी प्रलंबित आशिल्ले बिल पास जावचे अशी उठा संघटनेचे पदाधिकारी तशेंच गोयच्या 12% एसटी लोकांची मागणी आशिल्ल्याचे उठाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी स्पष्ट केले। गोंयांत असंसर्गजन्य रोगांचे पूर्वनिदानाचे अध्ययन सुरू करपाची माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिली। भलायकी सेवा संचालनालयान फुडाकार घेवन ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आणि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाच्या जोड पावलान गोंयांतल्यान सुमार 1 लाख लोकांची चाचणी करपाची मोख दवरल्या अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या मजतीन कॅन्सर, किडनी आणि हेर गंभीर दुयेंसांचेर संशोधन करतले। गोंयांतल्या 1 लाख लोकांची जातली तपासणी भलायकी धोरणां तयार करपाक ह्या संशोधनाची मजत जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली। पर्वरी उड्डाणपुलाच्या बांदकामाक लागून उप्राशिल्लो देव कापेश्वराचो विशय संसदेत पावलो। हो विशय दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडीस हाणें संसदेत मांडलो। तळव्यांचो विरोध आसतना तशेंच कोणाकूच विश्वासान घेनासतना देव कापेश्वराचें देवूळ मोडलें। मजगतीं गोंयांत कोळशाची येरादारी सुरळीत जावचे खातीरूय सरकाराचे यत्न सुरू आसात। रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करप्या आड लेगीत गुन्यांव नोंद जातात। गोंयांत कोळसो नाका ह्या मताचेर आपूण ठाम आसा तेन्ना उदरगतीक तेंको दितना राज्याच्या पर्यावरणाचो विचार सरकारान करपाक जाय अशें ह्या वेळार कॅप्टन विर्यादो उलयलो। एप्रिल सावन सुरू जावपी नव्या शिक्षणीक वर्साच्या निर्णयाक पालकांनी विरोध करून उच्च न्यायालयात हे विशीं याचिका दाखल केल्या। सगळ्या शिक्षण तज्ञांनी मेळून विद्यार्थ्यांच्या हेता खातीर हो निर्णय घेतला। सुरवेक अडचणी येतल्योच पूण तांचे कडेन जुळोवन घेवप गरजेचें आसा अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें। तशेंच हो निर्णय घेवपा फाटलो हेत आनी परिणामांची माहिती सरकार उच्च न्यायालयात सादर करतले अशें पांगम हांणी सांगलां।
अनुयक्त दावेचे परीक्षेचे पेपर तपासपाक केंद्रांचो आंकडो 3 वयल्यान 8 केला. देखून पेपर परीक्षे खातीर नेमिल्ल्या शिक्षकांचो प्रवाशांचो त्रास वाटावलो आनी पेपर तपासणेचें काम सुरळीत चलता अशी माहिती गोंय बोर्डाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी दिली. पेपर तपासणे खातीर स्थापन केल्ल्या केंद्रांनी फावो त्या प्रमाणात शिक्षक नाशिल्ल्यान पेपर तपासणेंत अडचणी येतात अशी कागाळ कांय केंद्रां करताली. पूण हे कागाळींत सत्य ना अशें शेटये हांणी सांगलें. हाचे पयलीं राज्यांत पेपर तपासणे खातीर फकत 3 केंद्रां आशिल्लीं. देखून शिक्षकांची दानत जाताली. हे मतींत दवरून अंदू उत्तर गोंयांत पेडण्यां, म्हापसा, कुजिरा आनी दिवचल तशेंच दक्षिण गोंयांत केप्यां, कुंकळ्ळी, फोंडें आनी मडगांव केंद्रां स्थापन केल्यात. अनिवार्य विशयांचे पेपर तपासणे खातीर फावो त्या शिक्षकांची वेवस्था केल्या. पाड्ड्या साळावली धरणाची मुख्य उदकाची पायपलायन फुटली. ताका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. ही मुख्य पायपलायन फुटिल्ल्यान साश्टी माल तशेंच सरभोंवतणच्या वाठारांत उदका पुरवणीचेर परिणाम जातलो. बुधवार मेरेन ह्या पायपलायनीचे दुरुस्तीचें काम जातलें अशें थळावो पंच शैलेश जोतकार हांणी सांगलें. गोंयांत कोळशाची येरादारी सुरळीत जावचे खातीरूय सरकाराचे यत्न सुरू आसात. रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करप्या आड लेगीत गुन्यांव नोंद जातात. गोंयांत कोळसो नाका ह्या मताचेर आपूण ठाम आसा. तेन्ना उदरगतीक तेंको दितना राज्याच्या पर्यावरणाचो विचार सरकारान करपाक जाय अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटो संसदेंत उलयलो. ते भायर तांणी रेल्वे दोट्टीकरण जहाज येरादारी संदर्भांतल्या विधेयकाचेरूय चर्चा केली. कर्नाटकान काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयला तेन्ना सावन गोंयच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी म्हादयच्या विशयाचेर उलोवप बंद केला. म्हादय सारक्या गंभीर विशयाचेर उलोवचें सोडून संसदेंत फकत कोळशाचो मुद्दो लावन धरला. हांगा रेल्वे दोट्टीकरणाक लागून लोकांची घरां गेली तरी हो विशय सुटावो जावंक नाशिल्ल्याची सणसणीत टिका आरजेच्या मनोज परबान दक्षिण गोंय खासदार विर्याटो फर्नांडिसाचेर केली. सांगळे नगरपालिका वाठारांत वाडट्या कोयराच्या समस्येचेर उपाय काडपा खातीर नगरपालिकेन आतां एक म्हत्वाचें पावल उबारलां. सगळ्या 12 वॉर्डांतल्या ब्लॅक स्पॉटांचेर एक कॅमेरा बसयल्यात. ह्या कॅमेरा वेल्यान रस्त्या कुशीक करूड रुपयांचेर खर नदर दवरतले अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हाणें सांगलें.
गोयचे जिल्लो पंचायत नगरपालिकान 2027च्या विधानसभा वेंचणूक आप स्वबळाचेर लढतले. काँग्रेस विश्वासान घेवपा सारखी नाशिल्ल्यान आमी काँग्रेसी कडेन युती करचे नात. फाटले वेंचणुके उपरांत काँग्रेसीचे 8 आमदार भाजपांत आयले. लोकांचो काँग्रेसीचेर विश्वास नाशिल्ल्यान आमी एकला चलोची भुमिका घेतल्या अशी घोशणा पक्षाच्यो केंद्रीय फुडारी आनी दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना हांणी केली. अनुसारांतले गडे 14, 15 आनी 16 मार्च अशे 3 दीस मनयतले. उत्सवाक येवपी कांय भावीक मस्तेपणां करतना दिसतात. हाका लागून गांवांत वादाचें वातावरण निर्माण जाता. तर अशे वाद जावचे न्हय आनी हो उत्सव शांतीकायेन जावचो म्हणून भायल्यान येवपी भाविकां खातीर थळाव्यांनी कांय नेम केल्यात आनी ते सगळ्यांनी खरपणान पाळचे अशी शिटकावणी दिल्या. थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या उत्सवाक गांवांत येवपी कोणेच सोऱ्याच्यो बाटल्यो घेवन येवचे न्हय. तशेंच मोबायलाचेर फोटो शूटिंग करपाचो यत्न करचो न्हय. ताका हांगा बंदी घाल्या. जर कोणें अशें करतना सांपडलो जाल्यार ताचो मोबायल कॅमेरा काडून घेतले. तशेंच जांकां कोणाक ह्या उत्सवाक येवपाचें आसा ताणें गांवचे शिमे भितर रातचे 9:30 मेरेन पावचे. सांगिल्ल्या वेळार पावना जाल्यार गांवा भितर येवपाक मेळचें ना. उत्सवाक सुरवात जाले उपरांत कोणेच मोबायल गाडयेच्यो वा हेर लायटीचो वापर करचो न्हय अशी मागणी केल्या. गोंयांत सणांतले गडे फामाद आसात. हेर वाठारांनी गडे उत्सव तितलेच उमेदीन भक्तिभावान मनयतात. कुडण्या, आमोण्या, पिळगांवां, कारापुरा, सांखळे, बोड्डे, दिवचल ह्या वाठारांनी गडे जातात. दर वाठारांत हो उत्सव मनोवपाची पद्दत वेगळी आसा. हे गडे पळोवपाक लोक गर्दी करतात. कांय कडेन अदृश्य शक्ती पेटिल्ली चूट दाखयता. मागीर गडे थंय धांवून वतात. सगळ्या लोकांक ही गूढ शक्त पळोवपाक मेळटा. ह्या गांवांतल्या लोकांनी आपल्या गडे उत्सवांकूय कांय नेम घाल्यात आनी ते पाळपाची मागणी भाविकां कडेन केल्या. अंदू कुडणेचे आनी आमोणेचे गडे 11, 12 आनी 13 मार्चाक जातले. पिळगांवच्या पारंपारीक गड्यांक आयच्यान सुरवात जातली जाल्यार कारापूर, सांखळे 13 आनी 14 मार्चाक हो गडे उत्सव मनयतले. हळदोणच्या सेंट थॉमस स्कुलाच्या एका 10 वर्साच्या विद्यार्थ्याक आनी ताच्या आज्याक अनवळख्या मनशान मारपीट केली. ह्या प्रकरणात संबंधीत विद्यार्थ्याच्या पालकान म्हापशें पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हळदोणच्या सेंट थॉमस स्कुलाच्या एका विद्यार्थ्याक ताचो वर्ग इश्ट त्रास दितालो. हे विशीं विद्यार्थ्यान मुख्याध्यापका कडेन कागाळ केल्ली. ह्या रागान त्याच्या वर्ग इश्टान एका अनवळख्या मनशाक धाडून त्या विद्यार्थ्याक आनी ताच्या आज्याक बडयलो. ह्या प्रकरणात संबंधीत विद्यार्थ्याच्या पालकान म्हापशें पुलिशेन कागाळ दाखल केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मडगांवच्या वेस्टर्न बायपास रस्त्याचेर कोयराच्यो राशी साचल्यात. दिसान दीस वाडत आशिल्ल्या ह्या कोयराच्या समस्येचेर कोणूच कारवाय करिनात म्हूण थळाव्या जॉर्ज परेटोचो आरोप. रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक ह्या कोयराक लागून त्रास सोंसचे पडटात. भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून ह्या कोयराच्या समस्येचेर कितेंय तरी उपाय काडचो म्हूण थळाव्या जॉर्ज परेटोची मागणी.
काँग्रेसीचेर आरोप करून एकला चलोची भूमिका स्वीकारतले म्हूण सांगपी आतिशी माल्यनाच्या स्टेटमेंटाक लागून राजकीय पावंड्यार नवो वाद निर्माण जाला. तिचे ह्या स्टेटमेंटाचेर गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो आनी काँग्रेसी वांगडा युतींत आशिल्ल्या विजयाक विचारल्यार तो सांगता आपाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांक युती केल्ली जाय. ताका लागून आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी तांचो आमदार वेंझीन कितें तो निर्णय घेवचो अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन आतिशीन केल्ल्या आरोपांचेर आनी युतीच्या निर्णयाचेर काँग्रेस फुडारी सुनील कवटणकर म्हणटा युतीच्या बाबतींत केंद्रीय फुडारी जो निर्णय घेतले तो आमकां मान्य. गोंयांत एकला चलोची भूमिका घेवन भाजपाची बी टीम कोण हें आम आदमी पार्टीन दाखोवन दिल्ल्याचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता. आतिशीच्या राजकीय स्टेटमेंटा उपरांत आमी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार आनी आमदार वेंझी बेगसा कडेन संपर्क केलो पूण दोगांयनी फोन घेवंक ना. अभियांत्रिकीचें शिक्षण घेतिल्लो गोंयचो एक तरणाटो विदेशांत नोकरी सोदतालो. इतले मजगतीं इंस्टाग्रामाचेर ताणें एक नोकरेची जायरात पळयली. थायलंडाक कॉल सेंटरांत ही नोकरी आशिल्ली. पगार 60,000 रुपया. जेवण आनी रावपाची वेवस्था आशिल्ली. ह्या तरणाट्यान वेळ काडिनासतना जायरात प्रसिद्ध करप्याक व्हॉट्सॅपा वरवीं संपर्क केलो. एजंटान ताचे नोकर भरतेची प्रक्रिया पुराय करून ताका थायलंडाक धाडपाची वेवस्था केली. बँकॉकाक वचपा खातीर विमानाचें तिकीट काडलें. 14 जानेराक हो तरणाटो ट्युरिस्ट विजाचेर थायलंडाक पावलो. थायलंडाक पावल्या उपरांत ताका एका रिसॉर्टान दवरलो. दुसऱ्या दिसा ताका गुपचूप एका बोटींतल्यान शीम हुपून म्यानमारांत व्हेलो. म्यानमारांत पावल्या उपरांत ताका हॉस्टेज करून दवरलो. ह्या तरणाट्याक विदेशी नागरिकांक खास करून अमेरिकन नागरिकांक फटवणुकीचे मेसेज करून तांकां लुटपाचें काम दिलें. ह्या कामान गोंयकार तरणाट्या सयत भारतांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतले कितलेशेच तरणाटे आडकल्ले. हो प्रकार केंद्र सरकाराक कळ्ळ्या उपरांत केंद्रान म्यानमार सरकाराच्या सहकार्यान ह्या तरणाट्याक वाटयलो. पर्वरी पुलिसांनी एक आगळी वेगळी मोहीम राबयला. आवाजाचे प्रदूषण करपी 5 मॉडिफायड सायलेन्सर मोटार सायकली पर्वरी येरादारी पुलिसांनी आयज जप्त केल्यो. वेपाऱ्यांक तोपी घालपी त्या हेल्मेटधारी भामट्याक धरपाक पुलिशेन पावलां उखलची अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांनी केल्या. दिवचलच्या बाजारांत ह्या भामट्याच्यो कारवायो सुरूच आसात. एका मिठावाल्याक मेळून ह्या भामट्यान आनीक 2 वेपाऱ्यांक तोपी घालपाचो प्रकार घडला. फाटल्या कांय दिसांच्यान ह्या भामट्या कडल्यान विक्रेत्यांक फटोवपाचे प्रकार चालूच आसात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सुट्ट्या पयशांचें निमित्त करून ह्या भामट्या कडल्यान विक्रेत्यांक हातोहात तोपी घालपाचे प्रकार चालू आसात. फाटल्या 2 म्हयन्यां भितर ह्या भामट्यान किमान 10 ते 12 जाणांक तोपी घाल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं पुलिशेक लेगीत खबर आसा अशें कांय दुकानदारांनी सांगलां. दुचाकी वयल्यान येवपी हो भामटो हेल्मेट घालून ही कर्तुबां करता अशें वेपाऱ्यांनी सांगलें. फेब्रुवारीन शिवराक थाळी 1% देऊन 27.2 रुपया जाली. फाटल्या वर्सा फेब्रुवारी 2024 शिवराक थाळीचे दर 27.5 रुपया आशिल्ले. ही म्हायती क्रिसिलान जाहीर केल्ल्या म्हयन्याळ्या फूड प्लेट दर निर्देशकान दिल्या. फाटल्या म्हयन्यांतल्या जानेवारीच्या तुळेन फेब्रुवारीन शिवराक थाळीच्या दरांत 5% उणाव जाल्ल्याचे क्रिसिलान तांच्या RRR रायस रोटी रेट अहवालांत सांगलां. जानेवारीन शिवराक थाळीचे दर 28.7 रुपये आशिल्ले. फेब्रुवारीन मांसाहारी थाळी 6% वाढून 57.4 रुपया जाली. फाटल्या वर्सा फेब्रुवारीन 2024 वर्सा मांसाहारी थाळीचो दर 54 रुपये आशिल्लो. म्हयन्याच्या आदाराचेर म्हळ्यार जानेवारीच्या तुळेन फेब्रुवारीन मांसाहारी थाळीचे दर 5% देंवले. जानेवारीन मांसाहारी थाळीचो दर 60.6 रुपया आशिल्लो.
क्रिसिलाच्या अहवालाप्रमाण टोमॅटो आणि एलपीजीचे दर उणे जाल्ल्यान शिवराक थाळीचे दर देंवले. टोमॅटोचे दर वर्सुकी 28% उणे जाल्यात. एलपीजी सिलिंडर 11% सवाय जाला. वर्सुकी तत्वाचेर कांद्याचे दर 11%, बटाट्याचे दर 16%, वनस्पती तेलाचे दर 18% वाडल्या. एका शिवराक थाळीच्या दरान बटाट आनी टोमॅटोचो वांटो 24% आसता. मांसाहारी थाळीच्या दरांत ही वाड बॉयलर म्हणल्यार चिकनाच्या दरांत वर्सुकी 20% वाड जाल्ल्यान जाल्या. मांसाहारी थाळीच्या खर्चान ब्रॉयलर चिकनाचो वांटो 50% आसता. अकरा आणि 12 मार्च अशे 2 दीस राज्यात खर वत आनी गरमेची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. हवामान खात्यान राज्यात खर वत आनी गरमी वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 11 ते 12 मार्च मजगती खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. हे 2 दीस राज्यात खर वत आनी गरमी वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 12 मार्च मेरेन चडांत चड तापमान 37°C उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. गोंयांत सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ले आसून लोकांक उश्णतायेच्या खळसाणेक लागून हीट स्ट्रोक येवप तशेंच हेर त्रास जावपाची शक्यताय आसता. गरमेच्या उबाळा पासून बचाव करपा खातीर हलक्या वजनाचे, हलक्या रंगाचे आनी सदळ कपडे घालचे. घरांत आनी खास करून रांदपाचे कुडींत हवा खेळटी उरपा खातीर दारां आनी जनेलां उक्तीं दवरची. दनपारच्या बारार जनेलांक कर्टन, कपडो वा बेडशीट लावचे. डिहायड्रेशन टाळपा खातीर भरपूर उदक, फळांचो ज्यूस, ताक, लस्सी वा हेर पातळ पेयां पिवची. वताक वा गरमेच्या वातावरणात शारिरीक त्रासाचे चड काम करपाक टाळचे. दनपारच्या वताच्या बारार शक्य जाता तितले भायर वचपाचे टाळचे. भायर काम करतना वा शारिरीक व्यायाम करतना चड जतनाय घेवपाची गरज आसा. तान लागूंक नासली तरी उदक, ज्यूस पिवचो. पत्र्यांचे छप्पर आशिल्ल्या घरांनी चड गरमी जाता आशिल्ल्यान अतिरिक्त जतनाय घेवपाची गरज आसा. गरमेच्या दिसांनी सोरो पिवप टाळचें. फाटले 2 महिने ते आतां मेरेन 178 फेरयेकार, 30 बेबदे आनी 7 भिकाऱ्याक पणजे पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात. राज्यांत हांचो आंकडो सद्याक वाडपाक लागला. ताका लागून सरकारान ह्या समस्येचेर गांभीर्यान लक्ष दिवपाची गरज आसा. पणजे शारांत सध्या फेरवाले आनी भिकाऱ्यांचो आंकडो भरपूर प्रमाणात वाडला. राजधानी पणजेन येवपी देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांक भिकारी तशेंच फेरीवाले त्रास दितात. हेच फेरीवाले आनी भिकारी तशेंच भौशीक सुवातेर सोरो पिवन शांतिकाय इबाडपी बेबदे आड पुलिशेन कारवाय केल्या. फाटले 2 महिने म्हळ्यार जानेवारी फेब्रुवारी ते आतां मेरेन बट्ट 178 फेरीवाल्यांक ताब्यात घेतला. जाल्यार 7 जाण भिकाऱ्यांचेरूय कारवाय केल्या. तशेंच भौशीक सुवातेर सोरो पिवन शांतिकाय इबाडपी 30 बेबद्यांक ताब्यात घेतला.